पेड्डा बाणावलेकारांनी कोलवा एसटीपीचे पायपलायनींतल्यान प्रक्रिया केल्ले उदक साळ न्हंयेत सोडपाक विरोध केला. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार ही पायपलायन गांवांतल्यान वयता. सिवेईच्या उदकान गांवांतल्यो बांयो प्रदूशीत जावं येता असो तांकां भंय आसा. थळाव्या प्रतिनिधीन लोकांक विश्वासात घेतले ना देखून ते आनीक बेजारल्यात. पंचायतीन कांय दिसा आदीं सुरू केल्ल्या कामाची स्टॉप वर्क ऑर्डर दिवची. न्हंयेत प्रक्रिया केल्ले सिवेजीचे उदक सोडिल्ल्यान पर्यावरणाची नासाडी जातली. प्राणी आनी मनशाच्या जिविकातय धोको आशिल्ल्याचे पेड्डा बाणावलेकारांनी नदरेक हाडून दिला. उपसरपंचाक घेराव घालून लोकांनी बोवाळ केलो. ती आता न्हंय ताण सोटाय न्हू ती ट्रिटेड वॉटर सिरेज ट्रिटेड सोय आमगे हिंगा लायटीचो प्रॉब्लम आहा. लायट तर गेली तेका वन वे गेट आसता येवपाक आसना पोती वयता सोमतेश जरी तर लायट ना जाल्यार अनट्रिटेड आहा ती भितर गेली. अनट्रिटेड तर वयता येयली हिंगा घाण जातली. तुम आता रिसेंटली पेपर वाचले बायणा कितें जालें चोयले तुमी आतां चोय आतां गांवांतल्या वयता एशकोन जेवपा सारकें वेशकोन जेवपा सारकें हे थिंग संकोल वाचोन थिंग ते कोण घालपा जाता म्हळ्यार पर्पजली गांवांतलें कितें ती खबर ना. ही गांवांतलें येवपा नाक म्हूण ग्रामसभा घालचे तोंडार एमी थिंग आनी ऑब्जेक्शन घात कितें उलोवन काबार केलो तो पॉयंट हाडूं ना. आनी हे गेले सदां स्टोरी सांगप लांब आसता आनी ते आयकोप हांवें तांकां सांगलें हांव येवपा दिवपा आसना तांकां कितें सांगलें जाण तूं सदां म्हूण आमी वयताय आनी कोर्टां बोटां वचोंक पड जाल्यार आमगे बोडसानूच पयशे वयताय म्हूण कळ्ळें. आनी लास्ट टायम पंचायती कितें सांगलें जरी तर कितें जावन तर पंचायती तूं फांडयता न्ही खंयचे वॉर्डा मेंबर तर तो रिस्पॉन्सिबल आहा तेगे पयशान तें जोगडी म्हूण हेमी लोकां तर कन्सिडरेशनाक घेवन तर केल्लें लोकांक वेज वयता कितें करया बी म्हूण न्ही हें लोकांक एकठांय जावपा नाका. थळावी जबाबदार नागरीक रॉयला फेर्नांडीसानय उदक मेळ्ळें जावपाचो भंय उक्तायलो. जाल्यार जुजे फेर्नांडीसान ह्या उदकाचें नियोजन कशें करप तेवूय लोकांक सांगलें. आतां कितें बंद करया तेंको आयडिया घे आनीक खंयचे कडेन एप्लिकेशन एक बरो एडवोकेट बी काडे. आतां हिंगसोन गेलो म्हणटरी खंयचे कडेन घाताय न्हू थिंग एक पयलें स्टेशन करपा मागोन घे थिंगसोन उदक येयलें थिंगसोन स्टेशन करून कोणा जाय तें व्हराय पयलीं जावपाचें एग्रीकल्चर आमगे लोक एग्रीकल्चर रोयना जरी तर रोयलोलें जाल्यार उदक खंयचे कडेन यूज करपा जातालें ते म्हणटा ट्रिटेड कांय ना म्हण न्ही थिंग शेतां आहाय तळ्यां आहा तळ्यां सोडपा जाता वानी कित्याक थिंग बोगले सोडपा जाता हेसो तर व्हड थिंग लुगार मेळे दोयरो न्हंयो हे सगळे पोल्यूट करपाचें हिंगा चिंतना सिंपल हिंगा अशें करून चोयला हिंगा शिरोडाण सोळकोडे आहा तो ती ट्रिटेड ना हिंगा ट्रिटेड सेपरेट करले ट्रीट करपा भरपूर पयसो वयता आनी पयसो आमगलो वयतलो टॅक्सांतलो ताका लागून लोकांक कितें जाय तशें करून घे बेस्ते बोबाट मी मान नाका बरे कोण शांतीन चिंतया कितें करया नाही बट हिंग पळय आहाय ते म्हाका आतां सांगला मूज पायन देखून तितून नुस्तें मान हायलो हा आतां तितून कोण पांय घालपा सोदपाना. बट इफ यू गो डावन आफ्टर वार्का ओर्ली कार्मोना ते सायडीन लोक अजून खाता आनी आतां सपोज तितून सुवेज ट्रिटेड वॉटर हा ते तितून सोडटले जाल्यार इट वील कॉज मोर हार्म. आमगेली रिवर म्हूण उडपाना ती एक पांड म्हूण उरतली. सो आयज हो लोक सगळो एकठांय जालो हा हिंगा सांगपाक सरकाराक डोंट सिम्पली वेस्ट द मनी ऑफ द पीपल. उदक सोडलें म्हण जायना तें ट्रीट करपाक आमच्या सगळ्यांचो टॅक्स पेयरांलोय पयसो वयता. दे वॉन्ट दॅट वॉटर तें उदक पळय आहा तें ज्युडिशियसली चिंतून उजार करचें. ग्रामसभा जेन्ना आमी डिस्कस केल्ली पंच इज ऑल्सो देर डेप्युटी सरपंच इज ऑल्सो देर आमकां एक एश्युरन्स दिलोले की एक स्पेशल ग्रामसभा करून हाडया म्हूण वेर द सेवरेज डिपार्टमेंट पीपल ऑल्सो ऑफिसर्स वील बी कॉल्ड टू एक्सप्लेन टू अस. वी आर इन जानेवारी आयज पासून तें जालें ना. एटलीस्ट नाव बेटर लेट दॅन नेवर प्लीज डायरेक्ट द डिपार्टमेंट्स not to proceed into Benawali but come to Benawali, discuss with us and we can give them viable solutions.
हे पळय आख्खे बायपासाचेर लँडस्केप करून दवरलेले आहा आनी टँकर उदक बांयचें उदक पंप करून थिंग व्हरोन ते पळय शिंपता. आय थिंक दे कॅन इजिली यूज दिस ट्रिटेड वॉटर टू वॉटर ऑल दीस लँडस्केप एरियाज. Matani Saldana complex has thousands of land there for landscaping. There are technologies used to use this water for the toilets, flush tanks. ते फ्लोर्स आहाय ते आतां सगळे पळय गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आहाय ते उदक खंयचे यूज करताय ते आख्या धुवपाक बरें उदक आहा तें यूज करताय न्ही. तूं तें बरें उदक पिवपाक उदक तुका आमकां आनी चार्ज करतले. सो तें ट्रिटेड वॉटर न्हंयत सोडपाक पडटी तें व्हरून तें धुयाय. You can use it for floor wash. Use it properly, but don't put it in river sal. आणि ती आमगे रिवर पाड करतले, आमगे शेतांय पाड करतली आणि आमगेले ग्राउंड वॉटर पळय आमी थोडेशें उदक खंय तरी बांय आहाय बाणायल्यान आनी त्यो पिताय त्योय पाड करतली. बाणावली पंचायतीचो उपसरपंच निलेश प्रभुदेसायान आपले परीन स्पश्टीकरण आनी हमी दिवपाचो यत्न केलो, पूण लोक कितलो बेजारला तेवूय ताका अणभवपाक मेळ्ळे. किती ग्रेव्हन्सेस आसा तुमकां समज लेटर दिवपाक जाय तुमी दिया फाल्यां सकाळ म्हणून बट दीस इशू लेट मी डिस्कस वीथ सर. ओके आय मे डिस्कस वीथ ऑल्सो MLA. ओके आय विल डिस्कस दीस ऑल्सो वीथ MLA थ्रू पंच मेंबर. आय विल आस्क हिम वॉट इज हीज थिंग आनी पंचायतीचें कितें जें कितें पंचायत करपाक सोदतले पळय आमी करतले पळय कितें आमकां आपोवचें सगळ्यांक विचारचें पडटलें. फाल्यां मिटिंगय आहा आमगेली तेंय सांगता फाल्यां मिटिंग या सो मिटिंगे सुद्दां हो फाल्यां डिस्कस करपा जाता. डिस्कस करतलो डिस्कस करता जाता आनी करतलो तरी तुमी फरक आहा म्हणून सांगलें हांवें. तुका फरक सांगता करपा जाता कर म्हण तुका त्या लोकांचे मागणी कर करता जाता आनी हांव करता म्हणून सांगता जाता आनी हांव करता म्हणटा. सो इट वील बी डिस्कस टुमारो कितें जे पंचायत डिसिजन करता. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत.